राज्य सरकाराक फादर बिस्मार्क डायस हांचे मरणाचो तपास करपाक अपेस आयला। सरकारान ही केस क्रायम ब्रांची कडेन दिल्ली आसूनय फादराचे केशीचेर कसलीच पावलां फुडें वचनात। मुखेलमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकरान फादराचो व्हिसेरा रिपोर्ट बेगीन दिवचो म्हूण मागणी केल्ली आसूनय आजून रिपोर्ट येवना म्हूण फादर बिस्मार्क डायसाचे चाहत्यांनी खंत उक्तायल्या। The investigation into the death of Father Bismarck Dias is not progressing ahead, and hence we demand the investigative authorities to put it on a fast track. The Viscera report is not yet come out, despite so-called pressure from the CM. Government has not yet met our demand to appoint a SIT and a retired judge or a chairperson of the Human Rights Commission of Goa to monitor the case. तशेंच पणजे कांय दिसा आदी केल्ल्या आंदोलनात पुलिसांनी महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकां कडेन केल्ले गैरवर्तणुके खातीर पणजेचे पुलीस निरीक्षक आणि हेर अधिकाऱ्यांक निलंबीत करपाची मागणी सरकारा कडेन केल्ली, मात सरकारान आजून मेरेन ह्या अधिकाऱ्यांचेर कारवाय करूंक नाशिल्ल्यान मुखेलमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकरान गृहमंत्रीपदाचो राजिनामो दिवचो अशी मागणी समाज वावुरपी कॅनडी आफोन्सो हांणी केल्या। We also demand the suspension of the PI from the Old Goa police station who have destroyed valuable evidence. And the suspension of the PI from Panjim police station for manhandling the peaceful protesters. The Home Minister should resign as he has totally lost control of the police of Goa. Father Bismarck has always demanded that the regional plan be denotified and sent back to the people, and was in fact considered as an obstacle to India path. That the government has put the regional plan before the public yesterday casts a shadow of doubt whether he was murdered, so that the regional plan could go ahead without any opposition. ह्या सरकारान माथानी साल्ढाणा हांचे निधन जाले उपरांत मोपा विमानतळ हाडलो आणि आता काँग्रेस सरकाराच्या वेळार ह्या प्रादेशीक आराखड्याक विरोध केल्ले फादर बिस्मार्क डायस हांकां मरण आयले उपरांत प्रादेशीक आराखडो उक्तो केला असो राग पिळण नागरीक कृती समितीचे अध्यक्ष प्रकाश बांदोडकार हांणी उक्तायला। हेचे पयलो माथानी साल्ढाणा हो बीजेपीचो मंत्री आसलो, तो मरना फुडें ह्या सरकारान मोपा काडले। आता म्हयनो जावंकूच ना फादराक हेंच्यांनी नाच केलो आनी हो रिजनल प्लॅन भायर काडलो, आनी हो प्लॅन कसो काडलो जे तेंचो मॅनिफेस्टो जो आहा पळय बीजेपीचो हो मॅनिफेस्टो, हेजेर तेंच्यांनी कितें सांगलेलें की आमी हो प्लॅन स्क्रॅप करतले आनी नेवो प्लॅन हाडटले म्हणून लोकांक जाय पळय तसो। पूण आतां जो पळय ताणें प्लॅन काडला तो काँग्रेसीचोच, म्हणजे हितून गमता काँग्रेस आनी बीजेपी आनी बिल्डर हे गोंय नागोवंक चोरूंक सोदल्या म्हणून। तशेंच सरकारान हो प्लॅन डिनोटिफायड केलो ना जाल्यार आझाद मैदानाचेर विराट मोर्चा हाडटले अशी शिटकावणी तांणी मुखार दिल्या। RDX खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। तर डिनोटिफाय हो प्लॅन केलो ना, गोंयभर गोंय आझाद मैदानाचेर येतले आनी हाचो जबाबदार हो सरकार आनी काँग्रेस पळय आमदार आनी काँग्रेस जे आहा हे जबाबदार जातले। 2010 आनी 11 ही चळवळ केल्ली, ही चळवळ ही फादर चळवळ आमी फुडें व्हरतले आनी ह्या सरकाराक 10 दिसांचो टायम दिवन जरी तर केले ना जाल्यार गोंयभर गोंयान कितें पेट्टलें तेजे सरकारान पळोवचें।